पेटिल्लो सरंगो पडून घराक उजो लागपाची घडणूक सर्वांच्या न्यू वाड्याचेर घडली। वेळारूच उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान हे घडणुकेंत मोठो अनर्थ टळ्ळो। ही घडणूक शेनवारा राती घडली। पेटिल्लो सरंगो पडून घराचे पाके जळपाची घडणूक दिवचल साखळी ह्या मुख्य रस्त्या कुशीक न्यू वाडो सरवण हांगासर घडली। शेनवारा राती 7:45 वरांचेर घडिल्ले हे घडणुकेत माली गवळी हे बायलेच्या घराचे पाके काय प्रमाणात जळले। थळाव्यांच्या नदरेक हो प्रकार येतकीच तांच्यांनी बेगोबेग दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक ह्या घडणुकेची माहिती दिली। थळाव्यांनी मदत कार्य हातात घेतले। उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले। तांच्यांनी बेगोबेग उजो नियंत्रणात हाडलो। हे घडणुकेत व्हडलेशें लुकसाण जाल्ले ना, मात वेळारूच उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो। आमकां आतां जवळ जवळ 7:50 एक कॉल येयले की घराक उजो पेटला म्हणून एक न्यू वाडा सरवण आमी इमिजिएटली टर्न आउट केलो आनी हांगासर येयले। थंय जाल्यार हांगासर ऑलरेडी उजो इन कंट्रोल आसलो, पूण कोणी तरी एक कितें तरी सरंगे म्हणून कितें तरी पेटयलें आनी ते येवन त्या घरार पडले आनी तेका लागून तो उजो लागलो। तेन्ना शक्यतो म्हाजी एकूच लोकांक हें आहा विनंती आहा की तेंच्यांनी शक्यतो प्रिकॉशन घेवन कितें तरी फायर वर्क आनी कितें तें करचें आनी असले जे कितें सिच्युएशन जे आहा ते हँडल म्हणजे कंट्रोलान दवरचें, कित्याक हेज्यान फुडें आनी अशें कितें कंप्लेंट जावपाक जाय हेची काळजी घेवची। मेजर लॉस बी कितें जाला? मेजर लॉस काय ना, आमी ऑलरेडी सगळे भितर वचून चेक केलें, ऑलरेडी मेजर अशें कांयच ना।